चौथे फेरयेक हांगासर सुरवात करता। जर गुणफलक पळयलो जाल्यार गुणांचे अंतर चड ना, खंयचोय पंगड फुडें सरूं शकता। चौथे फेरयेक हांव सुरवात करता। फेरये पयलीं नेम अशे आसात। व्याकरणा वयले प्रश्न सोंपल्यात। तुमचे कडेन फकत दोनूच विशय उरल्यात, ते म्हळ्यार भलायकी आनी खेळामळ। तुमकां एक सवलत आमी हांगासर दिल्या। जर तुमकां प्रश्नाची जाप कळना जाल्यार तुमी प्रेक्षकांक विचारूं शकतात। सर्तकांनी मतीन दवरचें, दर एका बरोबर जापे खातीर तुमकां 6 गूण मेळटले। जर तुमी प्रेक्षकांचो आदार घेतलो जाल्यार तुमकां त्याच जापे खातीर 3 गूण मेळटले। तर सुरवात करुया चौथी फेरी। शिवदास पंगडान आपलो विशय वेचचो। भलायकी। भलायकेचेर आदारीत प्रश्न आसा। दीर्घ अंतराळाच्या धांवपाचे सर्तीक कितें म्हणटात? पर्याय आसात अ फ्री स्टायल, ब रिले रेस, क मॅरेथॉन। विचारांचे मंथन चालला। क मॅरेथॉन। जाप एकदम बरोबर आसा। फुडले सुवातेर शारदा पंगडान आपलो विशय वेचचो। भलायकी। शारदा पंगडाक भलायकेचेर आदारीत प्रश्न। व्यायाम नेमान केल्यार खंयच्या दुयेंसांक पयसाव येता? व्यायाम नेमान केल्यार खंयच्या दुयेंसांक पयसाव येता? झेम बरी पडटा, काळजाचे विकार जायनात, गोडेमुताचे दुयेंस जायना, ताण कमी जाता, वजन वाडना। जाप एकदम बरोबर आसा। फुडले सुवातेर मायभास पंगडान आपलो विशय वेचचो। भलायकी। भलायकेचेर आदारीत प्रश्न। पौष्टिक जेवणात गरजेच्या जिन्नसांची वळेरी दियात। भाज्यो, फळां, दूध आनी दुधाचे तयार केल्ले पदार्थ, नुस्तें, मांसां, तांतयां। जाप एकदम बरोबर आसा। ह्या फेरयेंतलो निमणो पंगड रवींद्र पंगडान आपलो विशय वेचचो। भलायकी। रवींद्र पंगडाक भलायकेचेर आदारीत प्रश्न। सामान्य तरणाट्यांक दिसाक कितल्या वरांच्या न्हिदेची गरज आसता? पर्याय आसात अ 12 ते 13 वरां, ब 6 ते 8 वरां, क 4 ते 5 वरां। ब 6 ते 8 वरां। जाप एकदम बरोबर आसा। रवींद्र पंगडाक मेळटात 6 गूण। अशे तरेन चौथी फेरी हांगासर सोंपता। कांय खिणात हांव तुमचे मुखार 5वी फेरी घेवन येतलो। चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तीच्या ब गटाची 5वी फेरी घेवन हांव तुमच्या मुखार आसा। 5वी फेरी ही कापीण फेरी आसतली। 5व्या फेरयेचे नेम अशे आसात। ही फेरी कापीण फेरी। दर एका बरोबर जापेक तुमकां 6 गूण मेळटले। कापीण डांबून जर तुमची जाप चुकत जाल्यार तुमचे 6 गूण वजा जातले। प्रश्न विचारतना जर खंयच्याय पंगडान मदींच कापीण डांबीत जाल्यार हांव प्रश्न पुराय करचो ना, तुमकां थंयसरूच जाप दिवची पडटली। कापीण फेरयेचो पयलो प्रश्न। सगळ्यांची बोटां कापणेचेर आसुनी। पावसाचे पूर्व तयारे खातीर भरतल्या शिवदास पंगडान कापीण डांबल्या, तुमी तुमची जाप दिवची। पुरुमेताचो फेस्त। जाप एकदम बरोबर आसा। प्रश्न असो आशिल्लो, पावसाचे पूर्व तयारे खातीर भरता त्या फेस्ताक कितें म्हणटात? आनी पर्याय आशिल्ले अ नव्याचे फेस्त, ब पुरुमेंताचे फेस्त, क जात्रा, ड सप्तक। सर्तकांनी तयार रावचे। तुमचे खातीर हो दुसरो प्रश्न। तांदळाचे पीठ हळदीची पानां वापरून करतल्या त्या गोड पदार्थाक कितें म्हणटात? शिवदास पंगडान कापीण डांबल्या, तुमी तुमची जाप दिवची। पातोळ्यो। जाप एकदम बरोबर आसा। प्रश्न असो आशिल्लो, तांदळाचे पीठ हळदीची पानां वापरून करतात त्या गोड पदार्थाक कितें म्हणटात? आनी पर्याय आशिल्ले अ बिबिंका, ब बोलिना, क पातोळ्यो,
ड शिरो. कापीण फेरयेचो तिसरो प्रश्न. 3 राजांचे फेस्त खंयच्या गांवांनी जाता? खंयच्याच पंगडान कापीण डांबूंक ना. प्रश्न प्रेक्षकां मेरेन वता. 3 राजांचे फेस्त खंयच्या गांवांनी जाता? जाप दिवची. चांदर, कासावली आणि रेशमागुश. जाप बरोबर आसा. फुडलो प्रश्न. कपडे धुवपाचो व्यवसाय करपी लोकांक कितें म्हणटात? शारदा पंगडान कापीण डांबल्या. तुम्ही तुमची जाप दिवची. धोबी. जाप बरोबर ना. धोबी हे हिंदी उतर, ताका खाशेले अशें कोंकणी नांव आसा. हो प्रश्न आमी प्रेक्षकां मेरेन वतात. प्रेक्षकां मदल्या कोणी जाप दिवं शकता? मडवळ. जाप एकदम बरोबर आसा. प्रश्न असो आशिल्लो. कपडे धुवपाचो व्यवसाय करपी लोकांक कितें म्हणटात? आनी पर्याय आशिल्ले अ मडवळ, ब भट, क मेस्त आनी ड तारी. शारदा पंगडान चुकीची जाप दिल्ली, ताचे खातीर तांचे 6 गुण वजा जातले. कापीण फेरयेचो फुडलो प्रश्न. कट्ट्यो आनी बॉल घेवन खेळटात त्या खेळाचें नांव कितें? शिवदास पंगडान कापीण डांबल्या. तुम्ही तुमची जाप सांगची. लगोरी. जाप एकदम बरोबर आसा. प्रश्न असो आशिल्लो. कट्ट्यो आनी बॉल घेवन खेळटात त्या खेळाचें नांव कितें? आनी पर्याय आशिल्ले अ लगोऱ्यो, ब गड्ड्यांनी, क लिपच्यांनी, ड धरच्यांनी. पर्याय आयकतकच सगळ्यांच्याच तोंडार हांसो फुटलो, कारण हे सगळे खेळ आमी आमच्या ल्हानपणान खेळ्ळ्यात. 6वो आनी निमणो प्रश्न. देवाचे मुर्तेक कळयो वा पाखळ्यो लावन देवाचे सांगणे वा मत मागतात त्या प्रथेक कितें म्हणटात? शारदा पंगडान कापीण डांबल्या. तुम्ही तुमची गाराणे. जाप सांगची. गाराणे. जाप चुकल्या. बरोबर जाप आसा प्रसाद लावप. प्रश्न असो आशिल्लो. देवाचे मुर्तेक कळयो वा पाखळ्यो लावन देवाचे सांगणे वा मत मागतात त्या प्रथेक कितें म्हणटात? आनी पर्याय आशिल्ले अ भार, ब गाराणे घालप, क प्रसाद लावप. आनी अशे तरेन 5वी आनी निमणी फेरी हांगासर सोंपल्या. चारदर्शक प्रश्नमाची सर्तीच्या ब गट फेरयांक हांगासर समारोप जाता. कांय खिणांत आमकां ह्या सर्तकांचे गुण कळटले. खंयचे 2 पंगड निमणे फेरये मेरेन पावल्यात ते पळोवपाक रावया. खंय वच्चे न्ही. पांच फेरयांचे मंथन जालां आनी म्हज्या हातान गुण आसात. प्रेक्षकांक विचारूंक सोदता, तुमकां कितें दिसता कोण जिखतले? प्रेक्षकांक दिसता रवींद्र पंगड आनी शिवदास पंगड जिखतलो. हांव आतां गुण जाहीर करतां. चवथे सुवातेर आसा शारदा पंगड. तांकां मेळ्ळ्यात 12 गुण. तिसरे सुवातेर आसा मायभास पंगड. तांकां मेळ्ळ्यात 18 गुण. दुसरे सुवातेचेर आसा रवींद्र पंगड. तांकां मेळ्ळ्यात 24 गुण. आनी चारूदर्शक प्रश्नमाची सर्तेच्या ब गटाचो जैतिवंत पंगड आसा शिवदास पंगड. तांकां मेळ्ळ्यात 42 गुण. शिवदास पंगड आनी रवींद्र पंगडाक हांव परबी भेटयतां. तांकां आमी मेळटली आमच्या निमणे फेरयेंत. चारूय पंगडांनी बऱ्यांतली बरी स्पर्धा केली आनी ही सर्त जैतिवंत केली. तांचे खातीर एक फावटी ताळयो जावनी. निमणे फेरये खातीर आमकां आमचे 4 पंगड मेळ्ळ्यात. निमणी फेरी पळोवपाक मात विसरूं नाकात. तो मेरेन वाचीत रावात, कोंकणी उलयात, कोंकणी बरयात आनी व्यायाम करीत रावात. देव बरें करूं.